हजारांनी भाविकांनी घेतलो गोंयच्या साहेबाचो आशीर्वाद। राजकीय फुडाऱ्यांनी लायली हजेरी, सत्ते खातीर राजकारण्यांनी घातले गाराणे। सरकारी हॉस्पिटलांच्या खाजगीकरणाक खर विरोध। वित्त सचिव म्हणटा हो योग्य पर्याय न्हू। विजय म्हणटा खाजगीकरणाच्या विरोधात विद्यार्थ्यांनी परतून एक फावट रस्त्यार देवपाची गरज। राज्यपाल सत्यपाल मलिकान ओपली गांधीक आर्गां। काँग्रेसवाल्यांनी मारलो गांधीचो आत्मो। ह्या लोहियाच्या उद्गारांचोय केलो पुनरुच्चार। पोर्तुगीज पासपोर्ट घेवन लंडनाक काम करपी लोबोच्या वक्तव्याक आम आदमी पार्टीन घेतलो आक्षेप। लोबोन मागची माफी, आम आदमी पार्टीची मागणी। योकार हांव शिवेंद्र तारी। पळयात खबरो विस्तारान। गोंयच्या साहेबाचे बेसांव घेवपा खातीर मंगळारा सा फ्रांसीस झेवियराच्या फेस्ताक हजारांनी भाविकांनी गर्दी केली। बिशपान पुराय मनीस जातीचेर देवाची सासय आशिल्ल्याचे सांगले। जाल्यार भाजपा मंत्र्यांनी तांच्या सरकाराचेर, जाल्यार विरोधकांनी तांचेर गोंयच्या साहेबाचे बेसांव आशिल्ल्याची विधानां केली। पोरण्या गोंयच्या 9 दिसांच्या नोवेनाक आनी एका दिसाच्या फेस्ताक गोंयच्या तशेंच कर्नाटक आनी महाराष्ट्रांतल्या भाविकांनी मोठ्या संख्येन हजेरी लायली। मंगळुरूचो बिशप पीटर पॉल साल्ढाणान हायमास केलें। गोंयचो आर्च बिशप फिलीप नेरी फेर्रामा सयत रांची आनी अंदमानच्या बिशपांनी ह्या वेळार जाल्ल्या प्रार्थनांक हजेरी लायिल्ली। सगल्यांक तुमकां हांगा हाजीर आसलेल्या आमच्या भावां भयणींक तशेंच संपर्क साधना उद्देशी आमकां आयकतल्यांक आनी पळयतल्यांक देवाच्या आशिर्वादान आनी कुरपेन भरलेली भाग्यवंत फ्रांसीस शावियराची परब हांव उलयतां। हांगासर आयिल्ल्या तुमकां सुमेस्तान देवाची आशिर्वादां मागता आनी जो कोण पयस्तांव माध्यमा मारिफात हें कार्य पळयते आसा तांकां तांच्या कुटुंबदारांकी हांव बरें मागता, बरें फेस्त मागता। पोरण्या गोंयच्या ह्या फामाद फेस्ताक गोंयचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकार, विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामत, मंत्री आनी आमदारांनी हजेरी लायिल्ली। भोवतेक फुडाऱ्यांनी धर्मीक भावनेन प्रार्थना केल्यो, जाल्यार मंत्री माविन गुदिनो आनी गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान गोंयच्या साहेबा कडेन राजकी मागण्यो केल्यो। पळयात। आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत जो मुखेलमंत्री आसा तेजे खालार जायती बरी कामां जायत आसा, उदरगत गोंयची जायत आसा, गोंयचे सुदार जायत आसा आनी हांव मानना गोंयचे साहेबाचे बेसांव आशिल्ले बगर हें जावपाक शकता म्हणून। हें सगळें जावपाक शकता गोंयचे साहेबाचो, सेंट फ्रांसीस झेवियराचो व्हडल्यांतले व्हडले बेसांव ह्या सरकाराचेर आसा म्हणून इतली कामां जाता। कितना भी मैच फिक्सिंग असेंबली में अगर हो जाए तो बाहर से लोग जागरूक होके ऊपर आ सकते हैं। तो मुझे कंप्लीट एक ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस है कि ये जो अपना सेंट फ्रांसीस झेवियर है वो गोवा की जनता को ठीक तरह से डायरेक्शन दिखाएगा, जिसमें हम 2020 में एक अच्छा प्रो गोवन गवर्नमेंट लाएं। खंयचें फेस्त चणे भिकणां आनी खाज्या लाडवाच्या मांडाविणे मनयच नात। त्या वांगडा मिठाय, खेळणी आनी घरगुती वस्तूंचे मांड थाटलेले पळोवंक मेळटात। पोरण्या गोंयच्या फेस्तांत हें सगळें आसलें आनी तांच्या म्हऱ्यांत गिरायकांची गर्दी। हजारांनी भाविकांचे यो वच आसलें तरी येरादारीची जबाबदारी ट्रॅफिक पुलिसांनी वेवस्थीत हाताळ्ळी। चला तर मारुया भोवडी पोरण्या गोंयच्या फामाद फेस्ताची, सगळ्यांक फेस्ताची परबी। पोरण्या गोंयच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अनिकेत नार्वेकार। भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन भलायकीच्या मळार खासगीकरणाचो सपाटो लायला। ताका नोकरशाये बरोबरच विरोधकांनी हरकत घेतल्या।
गोंय राज्याचो अर्थ सचिव दौलत हवालदार म्हणटा, नोकरशायेच्या उणावाक लागून गोंय सरकार भलायकी मळाचे खाजगीकरण करपाक सोदता, पूण हो पर्याय योग्य न्हय. खाजगीकरणाचेर पुरायेन भिस्त दवरली जाल्यार देशांतल्या गरिबांची परिस्थिती वायट जातली. लोकशाय असंवेदनशील जायत चल्ल्या अशें सांगतना लोकांचो नोकरशायेवेलो विश्वास आटपाक लागिल्ल्याचे हवालदारान मान्य केलें. डॉक्टर नारायण देसायाच्या जागरियाचे कुकारे ह्या कोंकणी पुस्तकाच्या प्रकाशना वेळार तो उलयतालो. मडगांवच्या रवींद्र भवनात जाल्ले हे कार्यावळीक समाजीक वावुरपी रोलंड मार्टिन्स, लेखक नारायण देसाय, goanews.comचो संपादक संदेश प्रभुदेसाय, संजना पब्लिकेशनाचो दिनेश मणेरकार हजर आशिल्ले. संदेश प्रभुदेसायान लेखक नारायण देसायची प्रकट मुलाखत घेतली. नारायण देसायान पुस्तकाचो हेत सांगलो जाल्यार रोलंड मार्टिन्सान कायद्याची पुस्तकां अजून राजभाशेत येवंक नाशिल्ल्याची खंत उक्तायली. समाजात आयज म्हत्वाच्या विशयांचेर चर्चाच जायना अशें ह्या वेळार हवालदारान सांगलें. I've seen a lot of officials, even at a lower level. I've seen them. They change very fast. The moment they occupy some important position. No, there is nothing specific to any individual. But if you become a member of a bureaucracy, you start slightly behaving differently. And most of the times, the inhumanness which starts creeping in you. In a modern times, particularly in the West, what is the alternative for a bureaucracy? Yes, most of the sociologists, economists, they thought in the West that yes, there is an alternative. And particularly when the entire world is going right, there has been a total decline of left. So rightists started saying yes, market is the alternative for a bureaucracy. And there were certain moves I've seen recently to privatize some of the district hospitals and even privatize partly the GMC. Personally, I'm not much in favor of that. I feel yes, if you privatize everything as an alternative to a bureaucracy which is negative, things possibly can get worse, and things can get worse more for the poor. I was reading whatever newspapers I was reading, I was watching TV, and I was also carrying a general hope that yes, the young people in India will behave differently. I mean, differently in the sense what I was expecting, as per my expectations. It did not happen. पोरणे गोंयच्या फेस्ताच्या वेळार गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय मिडिया कडेन उलयलो. शिवसेने खातीर वापरिल्ल्या थर्ड क्लास ह्या उतराचेर ताणें प्रतिक्रिया दिली. शिक्षण मंत्री हरीश झांटये आपल्या कार्यकाळात गोंयांत खाजगी इंजिनियरिंग कॉलेज हाडपाक सोदतालो त्या वेळार विद्यार्थ्यांनी खर विरोध केल्ल्यान तें गोंयांत येवपाक पावलें ना हाची याद करून दितना विजय सरदेसायान भलायकी मंत्री राणेन चलयल्ल्या सरकारी हॉस्पिटलांच्या खाजगीकरणाचेर खर भाश्य केलें. पळयात. Bringing capitation colleges has never been debated in Goa, and it requires thorough debate and thorough discussion, because a huge agitation against the Bodhitala Trust when Harish Zatiye wanted to bring a engineering capitation college from Hyderabad of the Bodhitala Trust. There was a huge agitation brought by the then student community to oppose the capitation college. From then onwards, Goa has never had capitation colleges. Okay, if you are going to have a capitation college, what is going to be the percentage of Goans who are going to be admitted in it? What is the employment that it's going to create? These are the questions you just cannot take a decision without debating it. And if you speak against it, you are going to say that these guys are third class. पणजेच्यान आमचे व्हिडिओ पत्रकार अनिकेत नार्वेकार. आता घेऊ एक ल्हानसो व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. राम मनोहर लोहिया हांणी गांधीक गोडसेन शरिरान मारलो जाल्यार गांधीच्या राजनैतीक उत्तराधिकाऱ्यांनी गांधीचो आत्मो तर सोंपयलोच. इतलेंच न्हू जाल्यार गांधीजीचो तेंच्यांनी चरखो करून सोडलो. गोंयचो राज्यपाल सत्यपाल मलिकान आपले खाशेले शैलीत गांधी कथा सांगली. कला आणि संस्कृती खात्यान 2 डिसेंबराक महात्मा गांधीची 150वी जयंती गांधी कथा सादर करून मनयली. त्यावेळार राज्यपालान आयकूंक नाशिल्लो गांधी लोकांमुखार दवरलो. राजभवनाचे जोडपालवान पाटो पणजीच्या संस्कृती भवनात जाल्ले कार्यावळींत उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकार, गोंय विद्यापीठाचो कुलगुरू वरुण साहनी वांटेकार जाल्ले. गांधीयन फोरम फॉर एथिकल कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स ऑफ इंडियाची मुखेल कार्यकारी डॉक्टर शोभना राधाकृष्णा आणि डॉक्टर रवी चोप्रान कथा वाचन केलें.
वेगवेगळ्या भाशांतल्यान गांधींची भजनाय सादर जाली. मोहनदास गांधीचो महात्मा गांधी केन्ना जालो ताचो किस्सोय राज्यपालान आपले पद्धतीन सांगलो. पळयात. सारे उत्तर भारत का छात्र आंदोलन डॉक्टर लोहिया की देन थी और हमने गांधी जी को लोहिया जी की निगाह से जाना. लोहिया का ये कहना था कि गांधी को गोडसे ने तो मारा शरीर से, और जो गांधी के असल उत्तराधिकारी थे राजनीतिक लोग, उन्होंने मारा गांधी को आत्मा से. उन्होंने गांधी के जो उनकी जो खूबियां थी उनको भुला दिया और गांधी को सिर्फ चरखा बना दिया. पहला मौका है दुनिया में कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, जमींदारों के खिलाफ लड़ रहे थे, और उन्हीं की असेंबली से किसानों के पक्ष में बिल पास कराया गांधी जी ने वहां पे चंपारण में. और वो महात्मा तब बने, एक घर के सामने खड़े थे, बा भी उनके साथ थी, उस घर की मालकिन बाहर थी. बा ने पूछा कि तुम लोग कितने लोग हो परिवार में? उसने कहा हम 2 हैं, एक मेरी बेटी है, एक मैं हूं. तो बा ने कहा बेटी से मिलवाओ. तो उस महिला ने कहा कि मेरी बेटी नहीं मिल सकती आपसे. उन्होंने कहा क्यों? तो उसने कहा हमारे घर में एक ही साड़ी है, जब मैं बाहर आती हूँ तो मैं पहनती हूँ, बाकी वो चादर ओढ़ के बैठ जाती है, और मैं जाऊंगी तब वो बदल के बाहर आएगी. बापू लगभग रोने लगे. और उसके बाद उन्होंने तय किया कि नहीं, मैं भी वही पहनूंगा जो देश का गरीब पहन रहा है. भारतांतल्या राजकारणात मूल्य हाडपी पयलो मनीस म्हटल्यार गांधी. ताचे भितर अहंकार म्हणटा तो नासलो. नाजाल्यार आयज सादो आमदार जालो जाल्यार लेगीत पिशे जातात. राज्यपालान फुडें म्हटलें. पळयात. ये उनके गुण थे. आखिर में एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि उनके यहाँ कोई किसी तरह का घमंड, किसी तरह का, आजकल तो एमएलए होते ही पागल हो जाता है हिंदुस्तान में तो आदमी, वो तो इतने बड़े आदमी थे. ये सही बात है कि देश में पॉलिटिक्स में मॉरलिटी को उन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया. हमारे सार्वजनिक जीवन में मॉरलिटी का सबसे पहले जिक्र महात्मा बुद्ध करते हैं, और सार्वजनिक जीवन में मॉरलिटी को बरतने का आदेश महात्मा गांधी देते हैं. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम चारी. फाटले विधानसभा वेंचणुकेत सुभाष वेलिंगराच्या गोवा सुरक्षा मंचान गोंयच्या भाजपाक विरोध केल्लो, पूण केंद्रात मोदीक तेंको दिल्लो. पूण म्हादयच्या प्रस्नाचेर पयलेच खेपे बंडखोर आरएसएस फुडारी वेलिंगकार मोदीच्या विरोधात उलयलो. गोंयचे खासदार 2 जाल्यार कर्नाटकाचे 28 देखून गोंयच्या खासदारांक दिल्ली किंमत ना अशा उतरांनी ताणें भाजपा खासदारांचोय फोग काडलो. म्हादयच्या निमतान सुरू जाल्ले राजकीय चळवळीन गोंयांत नेट घेतला. मंगळारा म्हादय बचाव आंदोलनाची वास्को जाहीर सभा जाली. अरविंद भाटीकार, एल्विस गोम्स सयत बऱ्याच जाणांनी सभेक हजेरी लायिल्ली. सगळ्यांनीच भाजपा सरकाराच्यो तिस्त्यो वादऱ्यो काडल्यो. म्हादयचें उदक काबार करपा खातीर कळसा भांडोरा भायर कर्नाटकान आनीक 11 धरणां बांदल्यात आनी सरकार त्याचो गोंयकारांक वासय लागपाक दिना असो आरोपय वेलिंगकारान केलो. पळयात. ऑलरेडी ते एक धरण कळसा आणि 11 धरणां बांदलेलीं आसा कर्नाटकान म्हादयचें उदक काबार करपा खातीर. त्या 11 धरणाचें काम खंय पर्यंत चालू आसा हे गोवा गव्हर्नमेंट आमकां सांगिना. गोवा गव्हर्नमेंटाच्या फटिंगान ते खबर सुद्दां ना. ते राजेंद्र केरकारा सारकेल्या मनशान तांकां दाखोवचें पडटा, तेन्ना तांकां कळटा. त्यामुळे हे सगळे फटिंगपणां जी करता ती अशा खातीर करता की केंद्रान तांचेर दबाव हाडला. कर्नाटक राज्य जे आसा स्टेट ती गोंयपेक्षा मोठी आसा. आमचे 2 मेंबर्स ऑफ पार्लमेंट गोंयांत निवडून येतात लोकसभेचे, आणि कर्नाटकाचे 28 खासदार आसा. केंद्र सरकार 2 खासदाराच्या फाटल्यान उबो रावतलो काय 28 खासदारांच्या फाटल्यान उबो रावतलो हे लोकांक कळपाक जाय. त्या मोदीच्या फुड्यान ताजो अपॉइंटमेंट मेळपाक गोंयचे खाणग्रस्त जे आसा तांकां 1 वर्स लागलें. आणि जेन्ना मोठे उपकार केल्ले भशेन आमच्या खाणग्रस्त लोकांक थंय व्हेले त्या वेळाचेर मोदीजींनी सांगले देख लेते हैं, देखते हैं, ते अजून देखते हैं. आणि त्यामुळे म्हादयचो प्रश्न जो आसा ते जे देखेंगे ते कर्नाटकच्या बाजूनच देखेंगे, गोंयच्या बाजून देखेंगे नाही. आणि एक बोणेर जे आमचे आसा गोंय गव्हर्नमेंटाचे आणि 2 खासदार जे आसा आणि तिसरो एक खासदार जे आसा तांकां कुत्रोय खायना थंय. या सगळ्या असल्या लोकांना आम्ही केन्ना केन्ना निवडून दितात
आणि आमकां फळां भोगचीं पडटा. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाली. आमदार जावच्या आदी सावन आपूण म्हादयच्या आंदोलनान आसा. कांय तेंपा आदी कर्नाटक सरकारान आपल्याचेर केसय घालपाचो यत्न केलो. जांकां म्हादयचो उगमय खबर ना ते लोक आतां आंदोलनाची भाशा करपाक लागल्यात. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. दिवचलच्या नव्या सोमार उत्सवा निमतान आयोजीत केल्ले कार्यावळीत तो उलयतालो. सभापती जावच्या आदी सावन म्हादयच्या आंदोलनात आसा. कांय तेंपा आनी कर्नाटक सरकारान आपल्याचेर केसूय घालपाचो यत्न केल्लो. जांकां म्हादयचो उगमय खबर ना ते लोक आतां आंदोलनाची भाशा करपाक लागल्यात. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. दिवचलच्या नव्या सोमारा उत्सवा निमतान आयोजीत केल्ले कार्यावळीत तो उलयतालो. गोंय तशेंच गोंया भायरूय फामाद आसलेली दिवचलच्या शांतादुर्गा देवीचो नवो सोमार व्हडा उमेदीन मनयलो. नव्या सोमारा निमतान दिवचलचो गांवकार वाडो आनी मठ मंदिरांत भाविकांनी व्हडा संख्येन गर्दी केल्ली. नव्या सोमारा निमतान शांतादुर्गा देवीक महाअभिशेक घातलो. तशेंच वेगवेगळ्या धार्मीक आनी सांस्कृतीक कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. काही दिसा पयलीं म्हणजे म्हादईच्या निमित्तान हांगासरूय कोण तरी आंदोलन करपाक आयिल्लें. जेंकां म्हादई खंयच्यान सुरू जाली आनी खंय सोंपता हेय खबर ना ते म्हादईचेर उलयतात. जेंच्या पूर्ण कार्यकाळांत म्हादईचो म्हणजे म्हादई डायवर्ट करपाचो प्रयत्न जालो ते उलयतात. हांव आमदार जावच्या पयलीं ह्या आंदोलनांत आसा. आमदार जाल्या उपरांत प्रत्यक्ष डेलिगेशन घेवन वचपी तेजें उगम स्थान आनी कशा पद्दतीन डायवर्जन जालां ज्या कर्नाटकान म्हाजेर केस फायल करपाचो प्रयत्न केलो ओके हांच्यांनी अजून पर्यंत तेजें उगम स्थानूय पळोवंक ना. खंयच्यान खंय डायवर्ट जाली हें पळोवंक ना. फक्त राजकारण करपाक जाय म्हणून काही विशय जे आसा हे वेगवेगळ्या पद्दतीन मांडपाचो आनी लोकांक वेगवेगळे विशय सांगपाचो प्रयत्न करता. दिवचलच्यान आमचो खबराकार संदीप पिळगांवकार आनी महेश गोवेकर. परतून घेवया एक ल्हानसो वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. मंत्रिमंडळात बदल जावपाचो आसा. भाजपाचो मंत्री मायकल लोबोचें उलोवप आयकल्यार तुमकांय तशेंच दिसतलें. पेडण्यां जाल्ले एका कार्यावळीत उलयतना ताणें म्हटलें मांद्रेचो आमदार दयानंद सोपटेक मंत्री करूं येता. पंडित वामनराव पिळगांवकाराच्या शिश्यांनी विरनोडा भजन आनी संगीत संमेलनाचें आयोजन केल्लें. ह्या वेळार तरणाट्या गायक कलाकारांनी भजन आनी भारतीय शास्त्रीय संगीत सादर केलें. ह्या सुवाळ्याक मंत्री मायकल लोबो मुखेल सोयरो म्हणून हजर आसलेलो. तशेंच थळावो आमदार दयानंद सोपटेचीय उपस्थिती आसली. मागीर नासलो मागीर परतून हाडलो ते आमी बरो मनीस हाडलो आनी म्हाका दिसता फुडें वचून सातेरी देवी तेजेर आशिर्वाद घालतली लोकांचो आशिर्वाद आहा तेजेर घालतले आनी बेगींतल्या बेगीन तो मंत्री जावचो म्हणून हांव देवी कडेन मागताय आनी सगळे कडेन तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. गॉड ब्लेस यू. पेडणेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामुलकार. पोर्तुगीज पासपोर्ट घेवन इंग्लंडाक काम करपी गोंयकारांचेर भाजपाचो मंत्री मायकल लोबोन केल्ल्या वक्तव्याचेर आम आदमी पार्टीन खर प्रतिक्रिया उक्तायल्या. ते म्हणटात तांकां 30 ते 40 हजार पगार दियात. तशें जालें जाल्यार ते भारत आनी भारतीय नागरिकत्व केन्नाच सोडचे नात. एके कार्यावळीत मंत्री मायकल लोबोन भायर कामां करपी कामगारांचेर तिडक उक्तायल्ली. भारतीय नागरिकत्वाचो त्याग केल्ल्याक मायकल फॉरेनरीक म्हणपाक विसरलो ना. आपाचो NRI विभागाचो फुडारी साल्वादोर फेर्नांडीस कडेनूय विदेशी नागरिकत्व आसा. लंडनात तो मेस्त म्हणून कामाक आशिल्लो. मायकल लोबोन आपूण केल्ल्या वक्तव्याचेर माफी मागची अशें तो मागता. फुडले खेपे मायकल लोबोक उडोवन कळंगूटच्या लोकांनी ताका बुद्ध शिकोवची अशी मागणी तांणी केल्या. तूं म्हाका सांग मायकल लोबो तुवें जे वयतात पोर्चुगीज पासपोर्ट करून गोंय सोडून वयता तांचे पासो वचोना जावपाक कितें प्लॅन केल्लो आसा. कितें तुजो एक्शन प्लॅन हे गोंयकारांक कामां दिवपाक
बाबा तुमकां आमी उमके पागात तुमी पोर्चुगीज पासपोर्ट करी नाकात आमी कामां तुजो म्हाका प्लॅन दाखय आय नीड अ रिटर्न एश्युरन्स बाबा तुमकां आपण कामां दिता 30 ते 40 हजारांचे गोंयांतूच रावात हांव तुका गॅरंटी दिता आय विल बी द फर्स्ट वन टू सरेंडर माय पोर्चुगीज पासपोर्ट अँड कम बॅक अँड एटलीस्ट 30 to 40% OCI कार्ड होल्डर्स विल कम बॅक टू गोवा तुझे असले आणि जे 40 जाण आसा तसले MLA लागून आमी थिंगा पावल्या. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. बिराडा खाली करतात पूण मातसो वेळ जाय. अचकीत नोटिशी धाडटले आनी बिराडां खाली करपाक सांगतले तशें जावचें ना. बिराड खाली करतकच दुसरें मेळपाक जाय न्हय. भुरगीं शाळेंत वतात तांचें कितें करतलीं? कुंकळेच्या कोटामळ वाठारांत रावपी लोकांचे हे प्रस्न. कुंकळेच्या कोटामळ वाठारांत NIT प्रकल्प येवपाचो आसा. देखून ह्या वाठारांत रावपी लोकांक बिराडा खाली करपा विशीं नोटिसी जारी केल्यात. लोक म्हणटात बिराडा खाली करपाक आमची कांयच हरकत ना, पूण बेगोबेग खाली करप कशेंच शक्य जावचें ना. डेली वयता हांव घरा चोवपा डेली वयता. आज हॉलिडे आहा म्हणून आज येयला मुगे डॅडी आनी मामी आतां गेला घर चोवपा आनी हूंय चोवपा वचपाचो. तो म्हणटा फाल्यां येवन एकूच दिसान खाली करूं. मुगे भुरगे आहा धाकटो ते घेवन हूंय वचपाचो आमी. कोण खाली कर म्हणटा येवन? तो काल पोलीस येयलो हिंगा खाली कर म्हणून नोटीस येयल म्हणून. आनी तूं नोटीस येयल्यार थोडे तरी टायम दिवपा जाय न्हू घर सोडपा. आतां रोखडें मेळटलो घर गेल्यार आनी भुरग्यां स्कूल वयता ते स्कूल बी चेंज करपा पडटा. आतां मिडल इयरान कोण स्कूल चेंज करपा मेळटा? म्हाका नोटीस आयला ऑन द 22nd of November की वेकेट करात म्हण बाय 28th of November वेकेट करात म्हण. आनी विथीन दीस फ्यू डेज आमच्यान कशें वेकेट करूंक जाता. हांव एकटी आसा हिंगा सद्याक घोवय ना आनी म्हाका जावपा जाय म्हण हांवें बिराडाक थोडे 5 फॅमिली मेंबर्स आसात तांकां ती आसात म्हण आनी ती आतां खंय वतली रावपाक खंय मेळना. आमी तरी करून सोदतात पूण आमकां इवन देन टायम जायो कित्याक पावसा लागूनय आमकां मेळना खंय. आमी सोदतात इस्कोला वयतात आनी स्कूल चेंज करपा प्रॉब्लम. कुंकळच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. आनी ह्या खबरापत्रा उपरांत पळयात गोंयचो मिमिक्री स्टार साई दत्ताचे फोडणी फाव. तर मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो. कशें आसा गोंयांत जशे पळय रस्ते भरपूर तशेंच त्या रस्त्यांचेर खड्डे भरपूर आनी हें तुमकां कांय खबर ना. हें त्या माध्यमांतल्यान तशी कळपाची गरज आसा. हे कित्याक म्हणटात मंदीर वही बनाएंगे. हें जालें. आतां खड्डे कोण पुरयतलो? नाना पाटेकार काय सचिन तेंडुलकर? तुमकां कांय खबर ना. कसली गजाल म्हणटा ती त्या माध्यमांतल्यान तशी जावंक जाय. तार हे इस्रायलच्यान ऑर्डर करतले म्हणटात. आजकाल हरशीं सगळें ऑनलायन मेळटा. फक्त म्हज्या पक्षाचें जर तुमी सिंबॉल सोदतले जाल्यारच रानाक वचचें पडटा. हें तुमकां कांय खबर ना.